लोकांक शिरोड्या पर्याय जाय म्हण लोकांनी म्हाका थंय आपोवन व्हेला. देखून हांव थंय वेंचणूक लडयतां म्हण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर महेंद्र गांवकर. लोकांक थंय चॉयस जाय आनी लोकांनी म्हाका आपोवन थंय व्हेला तेन्ना जेन्ना हांव फॉर्म भरतलो जेन्ना फाटीं घेवपाची वेळ येतली तेन्ना खरें कितें तें सगळ्या लोकांक कळटलें. तुमी फाटीं घेवपाची फॉर्म फाटीं घेवपाची डेट जेन्ना सोंपतली तेन्ना कोण कॉन्टेस्टंट हे आसतले हें लोकांक कळटलें न्ही. परत परत हांव ना म्हणप ताणें हय म्हणप. डेडलायन बीन दिल्ली आसा तुमकां डेडलायनीक बीन कोण तेंच्या मोगो पक्षाक डेडलायन कोण दिवंक शकना. मोगो पक्ष खंबीर आहा प्रादेशीक पक्ष म्हणून डेडलायन दिवंक शकना कोण. निवडणुकीचो विशय वेगळो निवडणुकीचो विशय वेगळो आनी तो विशय वेगळो. दोन वेगळे विशय मिक्स करूं नाका. आमी प्री पोल एलायन करूना पोस्ट पोल एलायन केला. प्री पोल एलायन आशिल्लें जाल्यार म्हाका म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली तो सीट सोडपाची. पूण पोस्ट पोल एलायन्स जाता ते रिजायन कित्याक जाल्यार तांकां डेफिनेटली खबर आहा की आपलो उमेदवार येतलो म्हणून. सो लेट देम फायट एंड टेक दॅट सीट. म्हाका कांय पडलें ना. लेट देम फायट एंड टेक दॅट सीट. हांव वचपाचो. हांव प्रचार करता परत सांजचोय म्हाजो प्रचार चालू आसा. कितें तो विशय हांगा हांवें सोंपयलो. आयच्यान हांव सांगचो ना की हांव फाटीं घेतलो काय फुडें वतलो काय ना. म्हजो प्रचार चालू आसा. निवडणुकीक हांव बरो रावतलो आनी हांव थंय सगळें निवडून येवपाचें 90% आसा. हांव निवडून आयल्या आजून सांगता आमच्या मनांत आजून भाजपाक सपोर्ट करपाचो आसा. सरकार उडोवपाचें ना. कितें लोकसभेकय आमकां मोदी जाय. कितें हें सगळें आमकां जाय.